आदलो आमदार मंत्री जॉकी आलेमांवचो पूत युरी आलेमांव 26 ऑगस्टाक गोवा फॉरवर्डात चल्लो। युरीन शुक्रारा घोषणा केली। गोवा फॉरवर्डाचे धोरणाचेर आनी ताचो फुडारी विजय सरदेसायाचेर प्रभावित जावन ताणें खंय हो निर्णय घेतला। चांदोर स्टेट हायवेंतल्यान काडलो म्हूण युरीन टीसीपी मंत्री विजयाचे उपकार मानले। Once again thank the TCP minister and with the current the way he functions, the model, I have decided to join Goa Forward on the 26th of this month with all my well-wishers and supporters. And Mr. Vijay Sardesai has promised me that what is lacking in Kunkolim, in whichever way we can help, he is going to be forward. So soon you will see Kunkolim forward. And as you all know, SH8, the state highway, there was an issue, and this state highway was passing through Chandor, and these houses were being destroyed. On June 26th, the villagers and the SH8 committee approached us. We approached Honorable TCP Minister with Mr. Joakim Alemao's presence and asked him to intervene in the same. On that day, he gave us his word that he would denotify the state highway because Goinkar Pond is what his party stands for. This was possible because of Joakim and Yuri Alemao, who took pains to take us to the minister and convince him of our point of view. And we are very thankful to the Honorable TCP Minister, to Joakim Alemao, our ex-MLA, and to Yuri Alemao, who is a future for us. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। म्हापशा विजन हॉस्पिटलात जाणट्यां खातीर दोळे तपासपाचे शिबीर जाले। आमी लास्ट 15 वर्सां घेता हो कॅम्प बेसिकली पयलीं सुरू करपाक म्हणजे कितें 15 ऑगस्टा दिसा इंडिपेंडन्स डे आसता, फ्रीडम फायटरांक आनी सिनियर सिटीजनांक म्हणून हो कॅम्प आमी सुरू केल्लो आनी ताच्या बरोबर म्हाज्या बरोबर मुक्त ऑफिसाचो किशोरय जॉयन जालो। सो ह्या कॅम्पाक जे लोक येतात तांकां आमी फ्री चेकिंग करतात, सगळ्या पेशंटांक चेकिंग करतात, रुटीन जशें हांव ओपीडीन चेक करता तशें करता, म्हणजे प्रॉपर डायलिटेशन, फ्री ग्लासीस दिता, फ्री मेडिसिन्स। कोणाक कॅटरॅक्ट अशें डिटॅक्ट जाल्ले पेशंट आसता जाल्यार तांकां आमी कन्सेशनल लेवल करता, कोणी गरीब आसता जाल्यार फ्री करता। ह्या सगळ्या लोकांची म्हणजे कशें आसता, एका दिसाक बाबा एक इंडिपेंडंट डे लोकांक सगळ्या स्टाफाक सुटी आसता, पूण आमी एक स्टाफान ठरयलां कितें की ह्या दिसा आमी एक फ्री काम करतले। सो ह्याच्या बद्दल ह्या कॅम्प ऑर्गनायज करपाक म्हजो स्टाफ म्हाका हेल्प करता, तुमी मिडिया लोक तुमी लोकां पर्यंत पावोवपाक हेल्प करता। सो त्यामुळे हांव खरोच धन्य आसा। कॅम्पाक चेक करतना नुसतेच कॅटरॅक्ट डिटॅक्ट करना किंवा डायबिटीजामुळे रेटिनाचे प्रॉब्लेम असले, दोळ्या प्रेशर ग्लॉकोमा असलो जाल्यार सगळे सुपर स्पेशालिटी असता। माजोड्ड्या तळेबांद फुटबॉल ग्राउंडार वॉटर पोलो आणि स्विमींग सर्ती जाल्यो। पणजी आझाद मैदाना लागसार पॅन अरोमा हॉटेल सुरू जाला। उक्तावणाक आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार नरेंद्र सावयकर आणि विनय तेंडुलकर आशिल्ले।
परिश्रम तातूंत अजिबात दुबाव ना. त्यामुळे एक सामान्य तरुणाचो हो खरोखर विजय आसा. तांकां तरुणाक खंय तरी एक कॉन्फिडन्स येवपाक हे करूं शकता. सतीशान जें कितें केल्लें आसा तें आपुणूय करचें अशे तरेचें एक मार्गदर्शन निश्चितपणे तरुण पिढीक खंय तरी उदाहरण जावन फुडें वतलें. आनीक करता करता फोंड्या भितर ते लोकप्रिय जाल्ले आसात. पूण त्याच्याच बरोबर सुद्दां आतां तुमी पणजे भितर पावल मारिल्ले आसा. मेन राजधानी भितर तुमी आयिल्ले आसा. आनीक हो प्रवास अशाच पद्दतीन मुखार वचत रावचो आनी निश्चितपणान म्हाका विश्वास आसा की अशें जें यश मेळत आयिल्लें आसा तें हेच्या मुखार आनीकूय भरपूर यश देवा कडेन निश्चितपणान मेळटलें. फोंडा हांगा आमचे पॅनोरमा रेस्टॉरंटाचे सक्सेसफूल इनॉग्रेशन 4 वर्सां पयलीं जाल्लें 19 डिसेंबर 2014. आनी लोकांचो इतको रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळ्ळो की आमी ट्रीप एडवायजर ह्या वेबसायटीर आमचे नंबर 1 रँकींग जाल्लें आसा 81 रेस्टॉरंटा मदल्यान. आनी तेचें इन्स्पिरेशन घेवन आमी फुडें हांगा पणजे आयिल्ले आसात. हांगा नॅप्च्यून हॉटेलाचे फर्स्ट फ्लोर हांगा आमचे आज हे पॅनोरमा पणजी ह्या रेस्टॉरंटाचें उद्घाटन जाल्लें आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक मागता की आमचे फोंडेची जी टेस्ट आसा तशीच टेस्ट आमी हांगा पणजे दितले आनी तुमकां खूश करतले. जिल्लो पावण्यावेले स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018च्या उक्तावणाची कार्यावळ ताळगांव कम्युनिटी हॉलात जाली. विषय स्वच्छताचो विषय ह्या सरकारान हॅज प्रायोरिटायज. आय एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी 2013 हो विषय इट वॉज ब्रॉट अंडर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट. And the minister is the chief minister himself. Chief minister has prioritized आणि एकदा तो 3 दिसांनी सुद्धा हेची मीटिंग घेतात. वी हॅव अचीव्ड लॉट. म्हणून आमी कितें केलां तें आमी व्हडले अशें म्हणून वगैरे रावपाक येना. इफ यू आर हियर यू हॅव टू गो हियर. कितें जाता एकदा मनीस चेंज जालो, सरपंच चेंज जालो, सेक्रेटरी चेंज जालो, वयर पत्तो सगळो पडटा. सो दॅट एन्थुजियाझम गोज. सो दॅट इज वाय चडांत चड मनीस हातूंत आसपाक जाय. स्वच्छ जातलें जाल्यार गोंय भारतूय बी स्वच्छ जातलें. तेणी आमी सगळ्यान प्रत्येकान मेळून आपूण जावन स्वता काम केलें जाल्यार तें निवळ जातलें. आपल्यान जर त्या निवळ हेचेर दुर्लक्ष केलें जाल्यार तें जावूं शकची ना. एक हात म्हळ्यार सगळे हात मेळून आमी निवळ करूं जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खंयच्याय फुटबॉल टिमीच्या खेळाक नवो नेट हाडूंक फॅन्साचो मोठो आदार जाता. FC गोवाच्या फातोड्या मॅचीक गोंयचे फॅन्स कान बसपाईतल्यान नेटान चियरिंग करतात. म्हूण देशभरात ISL सर्किटांत गोंयच्या फॅन्साक बेस्ट मानतात. संघटीत चियरिंगाक FC गोवाचो फॅन ग्रूप गौर आर्मी पुरूंच्यान सक्रीय जाला. म्हणून तांचे आनीकूय बऱ्यापैकी प्लान आसात. गौर आर्मीचो कॉन्रेड बारेटो प्रुडंटा कडेन उलयलो. So at Gaur Army, we have this traveling culture of away days where we go to every away stadium to support FC Goa. No matter which team plays, no matter where they play, we are there as their 12th men to support them. We were the first club to reach Jamshedpur, right, almost 2,000 plus kilometers from Goa, being the first supporters club to reach that place. The Red Miners, the Jamshedpur fans, they actually received us at the stadium. They received us when we reached Jamshedpur. They acknowledged us being the first supporters club to travel that far. Even when the team played in Bhubaneswar, the Super Cup, the Gaur Army was there to support the FC Goa team. And this season, this upcoming season, we have some massive plans planned for the team. We are going to be there at every away game. We're going to be supporting our fans. We have a lot of stadium activities planned, a lot of banners, a lot of tifos, a lot of choreographed stuff is going to be there. We're going to sing as one. We're having a lot of activation sessions for our fans where we're going to teach them chanting. It's like a different culture where the ISL has not seen, apart from at Bengaluru FC and probably Kerala Blasters. So a lot of things are planned by the Gaur Army. It's a great initiative by the fans of Goa. We're working very hard towards this, and hopefully everyone from Goa will join us and sing as one for FC Goa. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.